आता over to band Sunny's Gloria Joe. Very good, very good, very good. Very expert player. वो एक संस्कृती आमच्या संस्कृतीचो वांटो. नमस्कार समेस्तांक तुमकां समेस्तांक परत एक पोटी ह्या नव्या कोंकणी ब्लॉगाक हांव स्वागत मागता. आमी आज आसांव तल्लूर म्हणल्यार एका ल्हानशा गांवांत मानेस्त नवीन सालेंस हांच्या घराच्या गेटी लागीं. आमी नवीन सालेंस हांचे बँड ह्या बँडा विशयांत थोडी गजाली काडूंक सांगता मेळ्ळ्या. पूण हो व्हिडिओ एक शुटींग करता आसतना आमकां कितें मजेच्यो गजाली घडल्यो असले ल्हान संगतीचेर एक ल्हानसो व्हिडिओ मात्र. येदोळसो हो व्हिडिओ कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर सविस्तर तरान येदोळस आयला, अपलोड जाला. कोणें पळोवंक ना दयकरून कार्मेल किरण चॅनलाक वसा आनी थंयसर पळया. आनी अशें आसता आज तांच्या घरा आमी आयल्या, तांकां मेळया, तांचे सांगता थोडी गजाली काडया. बॅकग्राउंडात आयकत आसूं पुरो बँड म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक बारीच खुशी जाता. ब्रास बँड तांतूय आमच्या काजारांक आमच्या सोबणांक हर एकाक आमकां जाय. आनी आज आमी आयल्या कुंदापूरच्या तल्लूर म्हणल्या गांवाक. कोण तल्लूरचे आसात दयकरून एक हाय म्हूण घाला, कमेंट करा. कोण कुंदापूरचे आसात तुमी हाय करा, कित्याक तुमच्या गांवांत हे शूटिंग जाते आसा. ब्रास बँडा विशयांत थोडे सांगती आमी सांगचे पडटा, कित्याक मंगळुरांत इतिहास कितें सांगता म्हळ्यार 1906 ब्रास बँड लॉर्ड साहबाचे बँड म्हणल्या मुखार स्टार्ट जाल्ले. लॉर्ड साहब कुंजालकट्टेचो ताचो बापूय न्यावय कुंजालकट्टेची. लॉर्ड साहबा सांगाता ती 7 जाणां चेरके, 7 जाणां चेडवां, 7 जण चेरके टेलरिंग करताले. तांचो लॉरेन्स म्हणल्याक लॉर्ड साहबाक बँडांत चड आसक्त आसली. ताणें बँड शिकून बँड ताणें सुरू केलें ल्हान मट्टान. ताच्या उपरांत ताच्या भावानी ताका सांगात दिलो आनी तशें जाल्ल्यान मंगळूरच्या इतिहासान पळयल्यार 1906 बँडाची सुरवात जाली म्हणटात. तांच्या उपरांत आयिल्लो आसा तांचो पोत एडियाबाचे सिल्वर बँड म्हणटाले. एडियाब न्हय फकत बँडांनी काम करतलो, सर्कसांनी काम करतलो. सर्कसांत बँड ट्रम्पेट कॉर्नेट तो प्ले करतलो. ताच्या उपरांत आयिल्लो आसा आमकां सगळ्यांक सडाव जावन सगळ्यांक वळख आसचो हेरियमाचे बँड म्हणटात, हेरियमाचे बँड. आनी हेरियमी एक बारीच फामाद व्यक्ती ब्रास बँडान, कित्याक तो बरो परफॉर्मर जावन आसलो मात्र न्हय, ताणें ताचींच पदां ताणें केल्ली, रचन केल्लीं आसात. मोग आनी मैपास फिल्माक ताणें तांचें एक बँड आसा, त्या फिल्मांत आसा. तशें म्हणटा आसतना ही हिस्ट्री 1906. पूण तल्लूराक येता आसतना म्हाका कळ्ळें कितें की म्हळ्यार तल्लूरचे धाकट्या गांवांत एक बँड आसा, सन्नीज ग्लोरिया ज्योती बँड. सन्नीज ग्लोरिया ज्योती बँड सुमार 150 इयर्स जावन आसा. म्हळ्यार हांवें ते बँडकारा लागीं विचारले वेळार ते म्हणाले तांच्या आबाच्या काळांत बँड आसा. आनी हे बँड हांगाची कुंदापूरची इगर्ज 450 इयर्स जाल्यांत तांच्या फेस्ता वेळारय हांगासर आसली. तशें म्हळ्यार मंगळूरच्या बँगलोरचे बँड सुरू जावच्या आदींच ह्या भागांनी बँड आसले म्हूण जालें. तर हांगासर आज ह्या बँडाचो इतिहास ह्या भागांत कुंदापूरच्या भागांत कशो आसा तें आमी पळोवया आनी तांच्या लागींच आमी उलोवया. हो एक ल्हानसो व्लॉग ह्या बँडा विशयांत, पूण असो संपूर्ण व्लॉग तुमकां कडी जावन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर मेळटा. ताचेर तुमी सगळो विवर तुमी पळोवेत. हे कशें बुंगचे कशें जाता पुंगल्यार हांगा Blow lips together. Yes, and buzzing.
ಏ ಹಸ್ತಿರ್ ಬಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋದು. आता आम्ही हांगासर रुडुल्स पाद्र्यापान सांगल्या बरी कल्लूर गावांतल्यान पावल्या पाद्र्याप नाली एक पद म्हणून सांगून तांणी सांगल्याक जायत म्हणून सांगून एक आमच्या विन्सेंट फेर्नांडीस मोगा चिलारा कास्याने बरयल्लें लिल्ली पद सिंग करता सूख जाल्यार बक्षिया. कितलेय उपाद्र केला रे, कितलेय कर केला रे, तांकां आमी जोर करचे न्ही, तांकां आमी समजयचे. आमचें तर भुरगीं न्ही कितले म्हणल्यार रे. आता ओवर टू बँड सनीस ग्लोरिया जोन. लिली रक्तना लिली सगळ्यांनी रोजिस्ता पळून तुजेंच लिली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲೆಂದು ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತು ಲಿಲ್ಲಿ
जागतना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझेंच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲಂಬುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ तुझेंच लिल्ली मोगास लागून काळजाचा पेटला उठो तुझे विणे सांगो पालवो कसो हा मोगास लागून काळजाचा पेटला उठो तुझे विणे सांगो पालवो कसो गुणाचो बाई एक झाला तो गोपिसो लोकांक उजवलाय हात धरगततो निजेंत लिल्ली जागतना लिल्ली तुझल्यानी रे दिसता पळून तुझेंच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ತನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲುಂಡುದೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಸೋಮಟೋ ಕೊಳೊಂದಿಯೇ ನಕ वल्लीच्या त्या गोडशा उतरांगुला नका कळंगी जीवित सोमतो कोळंबिये नका वल्लीच्या त्या गोडशा उतरांगुला नका खरोच नग केला ताने 500 टका संसारातले सगळे सुखी पुरले तुका निदेंत लिल्ली जागतना लिल्ली तसल्यानी रे दिसता पळून तुझेंच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲಂಬುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜೆಂತ लिल्ली जागतना लिल्ली तसल्यानी रे दिसता पळून तुझेंच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲಂಬುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ तुझेंच लिल्ली मोगाचुनो हांगासर आसा सगळे टीम सन्नीस ग्लोरिया ज्योती बँड तल्लूर हांचे मालक हांवें सांगले नवीन सालीन संघ आसा हांगासर आसा तांचे भाव आसात आनी तांची सगळी टीम आसा हांगासर सन्नीस ग्लोरिया ज्योती ह्या बँडांत रोशन आसा कोळलगिरी तावन तरणाटो
ताचे दुसऱ्यांगे तेंगी काम असले ते आता करनासा ताचे सांगात बँडांत तो आता कितले वर्सां जावन सुमार वर्सां सावन आता करून आसा एक 15 वर्सां जाली पापान शिकयल्ले पप्पान शिकयल्ले 15 वर्सां जावन आसा आतां बँडा विशयांत तांकां हे 2 उतरां उलोवंक आसात ते कित्याक म्हण ऐकया हे बँड मलगडे सावन येयल्ले आनी शिकले उद्योग सोडूनच जो म्हणून आमी एक उद्योग आमी करचे आनी पुरा बेणकारां तांचे जाल्लेच दुसरे उद्योग मास्टर आसात सुमार जाणां पुराय एक उद्योग असले आसात आनी हे सांगचे काले म्हणल्यार आतां बँड मस्त उणें जातेर आसा मुकल्या दिसांनी एक रोस करताले आनी एक विनंती रिक्वेस्ट बँड तुमी करा हांव खंयचे बँड तुमकां खंयचे खुशी आसा तेंचे बँड तुमी सांगा बँडकारांक तुमी सपोर्ट करा एक आमी तुमी बँड दिल्यार तेंचे 10 जाणांचे दीस पडचे एक राज वयता तेंतू एक ओके रोशन म्हणटा कितें म्हळ्यार आज काल डीजेक दूर सोंचें न्ही पूण आज कितें जालां 1 मॅन आर्मी जाला म्हळ्यार तोचो सिंगर तो प्ले करता आनी तो सगळें मॅनेज करता म्हणल्या खातीर चक्कट जाते आसा पूण हांगासर रोशनाचें एक कितें चिंता म्हळ्यार हांगासर 10 जाण आसात 10 जाणांक एक तांणी ल्हानपण शिकून आयिल्ले एक ही वजंत्रां आनी तांकां दुसरे उद्योग आसल्यार हातूंत ते आसात आनी तांकांय तांच्या कुटुंबाकी तांणी पोसोवंक आसा तशें म्हणटा आसतना हो एक संस्कृती आमच्या संस्कृतीचो वांटो देखून खंयच्याक ना जाल्यार रोसाक पूण एक बँड केल्यार एक ताका एक भरम येता म्हणून ताची एक चिंता आनी खंडी जावन आतां ह्या दिसांनी पेपेडूम जालें भारीच गद्दळें जालें मँगलोरांत आनी तें खंडी जावन जायत्यांक तांणी सांगात हाडलें आनी ताचे वरवीं एक लोकांक एक बँड म्हळ्यार एक कितेंगे तातूंत सकत आसा म्हूण परतून येयल्लें जिवाळून येवचें दिसता खंडी जावन बरें फ्युचर आसा म्हणून चिंता हांव बरें जातलें आनी ह्या बँडाक हांवें सांगलें 150 इयर्स 150 वर्सां कुंदापूर भागांत जाते आसात आनी ह्या टिमांत एक हेडमास्टर आसा HM जावन आसलो आतां तो शिकयता गव्हर्मेंट इस्कॉलांत तांच्या लागीं 2 उतरां उलय हांगा रिचर्ड सालेन्स खंय शिकयता तुमी आमी गव्हर्मेंट हायस्कूल मरवंते HM हय आतां इस्कॉलांत तुमी शिकयतात की तुमच्या इस्कॉलांत बँड आसा की हय बँड आसा भुरग्यांचे शिकयता तुमी शिकयतात नवीन बाबा येता की तो हांवेंच तुवें शिकोवचे ओके आतां कितल्या वर्सां तो नवीन बाबाच्या बँडांत आसात 40 वर्सां जावन आसा बाबा ओके 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 सो सांगात तुमी शिकल्यात हय सांगात शिकून हेडमास्टर जावन आसल्यार इस्कॉलाचें काम इल्लेशें न्ही मस्त आसता आनी हेडमास्टर म्हळ्यार ताचे किसड आसता सगळ्यांचें तांणी सांबाळून ताच्या इड्यांत बँड भुरग्यांक बँड शिकोवचें हें सगळें करते आसा सो तुमकां बरें मागता थँक्यू आनी एकलो आमचो मनेस्त आसा फाटल्या कोणी ना तुमी पेरांपळी तावन रॉकी आप हांगा 2 उतरां उलोवंक बेणकारा लागीं मस्त काले आसतात ते दाखोवन वय आमकां कशें गेल्ले लागीं तेंचे एक थोडे काले पुरो आमकां कळटा कितें पुरो आसा म्हणून आमचो रकेब आमचो सुमार तेका जाण येता आसा तेका माहीत आसा सुमार तो खंय दाखोवन घेता आनी व्हडलो म्युजिशियन जावनी आसा सादारण तुमचे काले म्हणे फंक्शन आसल्यार आमच्या रकेबाक तुमी सपोर्ट करा तो म्युजिशियन बरें उण्या रेटीन तुमकां करून दिता स्पेशली इस्कॉलांत पुरा मॅजीक शो आसतात आनी खंयच्या थोड्या संदर्भांनी आज हांगा पुरो आतां सडावत काजर आनी जायना रोसाक आनी दुसऱ्या प्रोग्रामाक दुसरे वेरायटी नवे खरेदी म्हण चिंतात एक मॅजीक शो करयात कित्याक मॅजीक शो ते बरें करून करतात म्हणून रोशन म्हणटा हांवें पळोवना ताणें एक विडियो दाखयलो बरें करतात खंडी जावन तांची एक कितें कला आसा ती तांकां मुंदर म्हणून तुमी एक सहकार दिले बरी जाता सो रॉकी तुमकां ऑल द बेस्ट कितल्या वर्सां जावन मॅजीक शो खंय शिकल्यात कोणें शिकयलें तुमकां बॉम्बे इल्ले बॉम्बे शिकलो मागीर हांगात कलकत्ता हेंच्या कडेन प्रभु ये क्या हुआ
वय काही बरं शो केला की काही बरं ना करू ना परवा 29 एक शो असा काही सर पेरंपल्ली पेरंपल्ली वाड्याचे फेस्त फेस्ता वय वय बाहेर काही करू ना की ना भायर करू ना हां ಎದ್ದು ಕರೋಣ आणि आता आणि मुखार कोणी ಆರ್ಡರ್ दिल्यावर करी येते ಇದು ಕೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಹೌದು ಖಾಲಿ ನಾನು ಈ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಟಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ आद्रका गिली 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 छू ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗುಡಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಆದ್ರಕಡಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಎಂತ ಚಮತ್ಕಾರ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಉಂಟು ನಾನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಹಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸರಿಯಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ಸರಿಯಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಹೌದು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಬಂದುಂಟು ಅದು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾದು ಮಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಬ್ರಕ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಚೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಲಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಳಗೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂತು जस्ट व्हिडिओ मात्र धाडला थोडं जणांक व्हिडिओ करता लगे आता आणि मुखार व्हिडिओ गलते रस्तात ते हेंगी तेणी करू ना नका म्हणून ते करू मुखार असणार ते काल नका म्हणून आता आम्ही आमच्या प्रकारचं तुम्ही व्हिडिओ करते रस्तात तुम्ही मॅजिक शो तुमचे ते दाखया म्हणून आम्ही सांगले आजकाल सोशल मीडियाचं काळ किती तुम्ही लहान थोडे काय ना आगात होते जाण गेल्यावर व्हिडिओ घालतात आणि पळून बरें करतात त्यामुळे म्हाका पयल्यान ल्हान म्हणून 7वी क्लास आसतना बँड हावसान सुरू केला हांवें बँडांत वय आमच्या पेरंपल्ली बँडाक पेरंपल्ली बँड ताच्या उपरांत म्युजीक सेट मागीर ऑर्केस्ट्रा आनी तेंचो इंट्रस्ट चड आसलें म्हाका पदां म्हणणी म्हणचे सवय आगी सिंगींग पदाय म्हणटात पळय भोवमुख प्रतिभा हांगासर आसा मॅजिक शो स्पेशली ते करतात म्हळ्यार ह्या वर्सांचे आतां न्यू इयर येतात न्यू इयराचें रेजोल्युशन काडलें म्हळ्यार हर एक म्हयन्याक एक शो करतात की तुमी आपयल्यात खंडीत करियत 3-4 घंट्याचे शो इस्कालांक आपया इस्कालांक भुरग्यांक बर्थडे टायमार बर्थडेक स्कूल डेक रोसाक ओके सर बरें जावं दी तुमकां ऑल द बेस्ट थँक्यू आनी कोण विशेष बहुमुख प्रतिभा आसात की हांगा आनी एकलो तरणाटो आसा मस्त तरणाटो ह्या टिमांत यंगेस्ट की ए वय वय यंगेस्ट नांव कालें म्हळ्यार तुमचें रॉल्विन डिसोजा रॉल्विन खंय जावन गांवान हांव पेरंपल्ली पेरंपल्ली जावन 2 जाण आसात की दोग जाण पेरंपल्ली जावन पयलें खंय काम करता म्हळ्यार हांवें गल्फांत काम करतालो 2 वर्स गल्फांत आसलो एअर कंडिशनाचे ताजे उपरांत आतां गांवांत वर्क करून आसा ग्रास कटिंग आनी एअर कंडिशनींग खंय आसल्यार हांव खंय जाल्यार हांव थंय हजर आसता कॉन्टॅक्ट नंबर आसता म्हणजे परत आनी कॉन्टॅक्ट करतात तशें पूण आतां बँड खंय कोणें शिकयलें कोणें
पहिले आमचे एक बँड असलेले आमचे एक पंगड एक असले परंपरेंत गावांत आसा म्हाका मस्त शिकयलें म्हणल्यार नवीन मास्टरानंत ते हांगा येयलो उपरांत मस्त म्हाका टॅलंट ते आसात ते दाखोवन दिले नवीन मास्टरानंत ते करून धैर्य दिले. कितली वर्सां जाली हांगा 1 वर्स जालें मात्र म्हाका 1 वर्सान म्हाका सुमार कॉन्फिडन्स आसा. ओके ओके जाऊ दे. आनी एक नवीन बाबाच्या पप्पाच्या टायमात बँडांत आसचे ईर वलत ऊर वलपा कटपाडी हांगाच लागीं ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಪಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪತ್ರ ದುಂಬುಡಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬರೋತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿನ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನಾರ ಎತ್ನ ವರ್ಷ ಅಡಿರು ಕಲ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಾನು ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನೇ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಕುದುರ ಅಂಚಿ ಹೇರಿ ಕುದುರ ಅವು ಒಂದು ಕೂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋನಿತ್ತೆ ಏತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಏತು ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ನೆಟ್ಟದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ कितले वर्सां जाली एक 30-40 म्हणजे 30-40 वर्ष आवा ईर नेटीतद 30-40 वर्सां जावन नवीन बाबा सांगता आसात तांचे एक रायट हँड म्हणून येत सिनियर मेंबर खंडी जावन तांचे तांचेर आसा. ओके यो म्हणल्यार एक बेस्ट ड्रम प्लेयर आमी खंयचीय नवी पदां धरल्यार रिदम कोडले पिक करता ताका चड दाखोवन दिवचें म्हणून ना ट्रायल दिवचें म्हणून ना कोडले इमिडिएट रिदम पिक करता बाय चान्स एक फावटी इल्ले रिदम चूर मिस्टेक जालें नेक्स्ट टायम ते सेम वाजयतना तो सेम परफेक्ट वाजयता देखून रिदम नॉलेज ताका भारी बरी आसा आनी सिंगींग नॉलेज बरी आसा ताका देखून अलंग सांबाळूंक म्हाका गेल्ल्या कडेन बारी सुलभ जाता कित्याक म्हणल्यार कांय इनडिसिप्लीन ना आनी इनडिसिप्लीन करचे मनीस खंय म्हणी आमकां खंय म्हणी अप्रूप खंय मेळ्ळ्यार नेक्स्ट टायम आमी त्या मनशाक आमी अवॉयड करता कित्याक म्हणल्यार आमकां पब्लिकान आमकां नोट करचें मेन संगीता सांगाता आमचो ग्रूप बरो आसा म्हणल्यार इम्प्रेशन येवचें म्हणून आमी वावरचे. आनी दुबळीं कोण म्हणी दुबळीं आसात पयशे शॉर्ट आसात तांकां आमचें बँड करचें म्हणून मौन आसा जाल्यार हांव म्हज्या आमच्या हातांतले पयशे घालून हांव मॅनेज करता तांकां नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्ट घेयना. ओके दोन संगती हांगासर सांगल्यो एक संगीत बँड ब्रास बँड करचें जाल्यार 10 जाणां ओट्टू करचें जाल्यार ताका छाती आसूंक जाय ती मालकाची छाती मात्र न्हय इंडिविज्युअली ते सारके आसाचे टिमांत बरें तांचे परफॉर्मन्स दिवन सांगता पब्लिकार एक इमेज हे बँड बरें जायचें म्हणून तांकां एक आशा आसाची खंडी जावन तांणी इतल्या जाणांक सांबाळ्ळा. दुसऱ्यान ताणें म्हळें खंयसरी कोणाकी कश्ट जातात म्हण जाल्यारय बँड तांचे थावन कितले जाता तितले करूंक कितें तयार आसात म्हळ्यार एक खाली पयशा खातीर न्ही एक पॅशन एक खरीचें बरें आमची संस्कृती उरयचें म्हणलें एक तांचें योजना आसा तांकां हांव सर बरें मागता. मोगाचें न्हू आज आमच्या बँडाच्या अभिमानान आमचेच मोगाचे पाद्र्याब कार्मेलीत पाद्र्याब पयसुल्या बिकर्ना कट्टे तशेंच कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर तावन येवन तांणी वर्ती मिनत घेवन आमच्या रेकॉर्डिंगांत पात्र घेतला तशेंच आमकां प्रोत्साहाची जायतीं उतरां तांणी सांगलां. तुमकां समेस्तांक हांव सगळ्या ग्रुपाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आमचो ग्रूप मालगडे थावन पाद्र्याबांच्या प्रोत्साहन पाद्र्याबाच्या तरबेतीन मुखार आयिल्लो तशेंच तुमचेच असले पाद्र्याब आमकां मेळ्ळ्यार आमी खंडी जावन आमचे बोळबलके आसता तितले तेंप आमी हे वादांतरां बरेंकन खेळटा बरी सेवा सगळ्यांक दिता म्हणलो बरो असो म्हाका आसा. त्या खातीर तुमकां परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या समेस्तां खातीर तुमच्या मिसां वावरां खातीर आमी सदांय मागता. ओके ओके सूर्याची किरणागी हां
व्हेरी गुड. ग्लेन हे काही जाऊन शिकलोय तू सांग. ये काय गोत्ता की आम्ही ल्हानपण बँड वाडोवंक मस्त आशा येत आनी इस्कालांत आसतना ट्रम्पेट प्ले करचे जावन दी सायड ड्रम प्ले करचे जावन दी ड्रम प्ले करचे तशें जावन हे पुरा ल्हानपणाच्या आशेत जावन इंट्रस्ट येता शिकले आमी. व्हेरी गुड. बरें केलंय. मध्ये मध्ये सुकलं सोडू ना प्ले करता सोडू ना जावन दी फादर पोत म्हणले एवढं इतले बरें पोत म्हणले कशें रिदम आतां धरून जालें की पण ना बा ते इल्ले सुकले आमकां म्हळ्यार ते 2-4 आनी पळय ना आमी परत चडावत 3-4 जावन दी 4-4 आनी 6-8 तशें जावन इल्ले सुकले मोदे बट या रिदम परफेक्ट. तुमी पळयलें न्ही कशें जालें सांग. बरें जाला पोत बरें जाला. इल्ले डान्स करी येताले नाका इल्ले डान्स केल्यार बरें जाते. ओके आज आमी हांगासर तल्लूरच्या गांवांत मनेस्त नवीन सालिन्स आनी ऑस्टीन सालिन्स आनी ताचे भाव आनी तांचे सगळे टीम तांचे सांगाता मेळोन एक अर्दो दीस करशिल्लो. बरें तांची कांतारां बोदां आमी आयकलीं बँड आयकलें आमी बँड फुंकून ट्राय केलें पूण फुंकूंक जावना वारें मात आयलें जाल्यार उडना ते आसतना तांचे मुखार आमी फुंकूंक गेले ते बरें जायना. कितेंय जावं दी हो ब्लॉग तुमकां बरो जालो म्हणून आमी फाटी येता. हो ब्लॉग कंप्लीट न्ही अर्दो आनी एक 5% मात्र हाच्या की सडीत रितीन संपूर्ण रितीन माहीत आनी ह्या बँडा विशयान कितें जाय सगळें सविस्तर रितीन तुमकां पळोवंक मेळटा कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल. कार्मेल किरण पळोवंक विसरा नाकात. देव बरें करूं. परतून एक फावटी मेळया आनी एका नव्या काणये सांगता. थँक्यू सो मच. तुमकां लायक बरो लागला जाल्यार एक लायक करा. सेकेल्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तुम्ही मात पळोवन हेरांनी पळय जाय जाल्यार शेअर करा. कंजूस जाय नाका शेअर कर लायक करा. ब्रदराक म्हजे चॅनल खंयचे म्हण गोत्तुना फस्ट तूं सबस्क्रायब कर लायक कर शेअर कर. ओके थँक्यू सो मच. थँक्यू बाय. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.